नमस्कार. आयच्या ह्या खाशेल्या अपडेटीक तुमकां सगळ्यांक येवकार. कोविडाची अपडेट आसाच. आज आनी एक डेथ जाल्या आनी त्याच बरोबर जो 70रीचो IITचो इश्यू आशिल्लो तातूंत पुलिसान काल ज्या प्रकारे वागणूक केली आनी ताका लागून गोंयभर बोवाळ जालो, ह्या दोनूय इश्यूंचेर आमी आज उलयतले. सगळे रिपोर्टर गोंयभरच्यान आमचे बरोबर आसात. हांव सगळ्यांत पयलीं वतां विश्वनाथ नेने आसा आमचे बरोबर हो IITचो इश्यू घेवन. तो इश्यू पयलीं घेवया आनी ताजे उपरांत आमी कोविडाचेर या. विश्वनाथ, कितें अपडेट तुजे कडेन? वॉट इज द अपडेट? आनीक आयची घडामोड कितें? काल जें जालां ताजे उपरांत कितें घडलां? हांव विश्वनाथा बरें एक मिनटां भितर वता. हांव लौकिकाक घेता. लौकीक, कितें आहा अपडेट आयची तें घेवया आनी मागीर विश्वनाथा बरें. वॉट इज द अपडेट ऑफ पणजी आनी एडमिनिस्ट्रेशन टुडे? ओके. पणजेच्या एग्जासान पयलीं हांव फक्त हेजें सांगता. कालच्यो केसीस ज्यो आसल्यो पळय न्हू, एकदम सगळ्यान हायेस्ट केसी काल सांपडल्यो 136 केसी आनी 51 नेगेटीव जाल्ल्यो. 136 भितर मांगोर हिल आनी लिंक टू मांगोर हिल 62 काल रायज जाल्ल्यो. टोटल केसी 2000 वयर पावले आनी एक्टीव केसी सध्या 824 आनी आयज जितल्यो वाडटल्यो, आयच्यो केसीस जितल्यो आसतल्यो त्यो ह्या 824 एड जातल्यो. तितले जाता आसतना एक डेथ आमी पयल्या. नववो मनीस कोविडाक लागून एक्सपायर जाला, 50 वर्सांचो सुमार. चड डिटेल्स आमकां वास्कोचो रिपोर्टर विक्रम नायक सांगतलो, कित्याक ती वास्कोक लिंक आहा. तेका पयलीं वास्को चिखले हॉस्पिटलान हाडलो, थंयच्यान ताप येता म्हणून हाडलेलो. मागीर तेका GMCन व्हरता आसतना वाटेर मेलो. इतली इन्फॉर्मेशन डिटेल रिपोर्ट आमकां विक्रमा कडल्यान मेळटलो. दुसरें आमी आयज विशय घेतलेलो म्हणटा तो टिचरांचो इश्यू डिटेलान सांगता. अनलॉकिंग जेन्ना स्टार्ट जालें तेन्ना होम मिनिस्ट्रीन रिस्ट्रिक्शना भितर स्कुलांक दवरलेलीं. स्कुलां, एड्युकेशनल इन्स्टिट्यूट, सगळे कॉलेजीस बंद आसपाक जाय म्हणून. परत तेंच्या ऑर्डरीन स्कुलांचो विशय येतालो की ती बंद आसपाक जाय म्हणून. मिनिस्ट्री ऑफ ह्युमन रिसोर्सानूय सांगलें की टिचरांक स्कुलांनी आपोवचें न्हू म्हणून. आनी कितें आहा तें घरा कडल्यान काम, वर्क फ्रॉम होम करचें. तेंच्या सामकीच गरज आसल्या स्कुलांत तात्पुरते आपयता, पण तेंकां आपोवचें न्हू म्हणून तेंची ऑर्डर आसली. पण गोवा गव्हर्मेंटाच्या एज्युकेशन डायरेक्टरान जी ऑर्डर 23 जुनाक काडल्या, तितून कंपल्सरी टिचरांक स्कुलान आपयल्या. स्कुलांतल्यान काम कर म्हटलां. ऑफलायन ऑनलायन कितें शक्य आसा तें. CMन तेंकां आपयता. CMन आपल्या स्टेटमेंटान म्हणलें की बाकीचे गव्हर्मेंट सर्वंट फूल स्ट्रेंथान काम करता, सो टिचराकूय येवपाक प्रॉब्लेम ना. आनी टिचर जेन्ना स्कुलान येतले आनी मातशे पेरंट्सां कडेन कम्युनिकेट जातले तेन्ना पेरंट्सांकूय कॉन्फिडन्स येतलो. मागीर ऑफलायन ऑनलायन ह्यो गजाली काम करपाक बरें पडटलें अशें म्हटलेलें. पण तेजो उलटो परिणाम जाला. आमी हेजेर हेडमास्टर एसोसिएशना कडेन उलयले, जे कनेक्टेड टिचर्स आसले आमचे तेंचे कडेन उलयले. तेंकां प्रॉब्लेम जाता की टिचरांनी हरशीं नॉर्मल स्कुलां चलता तेन्ना सकाळचे 8 ते 1, 8 ते 2, 8:30 ते 2 अशें चलता. पण ह्या ऑनलायन हितून तेंकां जेन्ना कंपल्सरी ना आनी दुसरे कडेन पेरंट्सांनी मोबायल मुद्दम घेवपाचो ना भुरग्या खातीर अशें जेन्ना, पण पेरंट्सा कडेन मोबायल आहा म्हणून टिचरी सगळ्या भुरग्यांचो डेटा घेवन बाबा कोणाक केन्ना मोबायल अवेलेबल आसता आनी सगळ्यांक सुटेबल टायम खंयचो आसता हें शॉर्टलिस्ट करून तशें घेताले. खुबशे स्कुलांनी आमकां मेळ्ळें की ते पेरंट्स कामाक वयच्या पयलीं सकाळीं मोबायल अवेलेबल आसता 7 सुमार, 7 ते 7:30 जाल्यार तेन्ना क्लास घेतली. तेजे उपरांत रातचे पेरंट्स घरा कडेन आसतात तेन्ना मोबायल भुरग्यांक अवेलेबल आसता तेन्ना क्लास घेतली. म्हणजे तेंचे ते PPT बी करून, पावर पॉयंट प्रेझेंटेशन बी तयार करून दवरताले ते. आनी मागीर तेजे उपरांत भुरग्यांक जशें सोयीस्कर आहा तशें तेंच्यो क्लासी घेताले ते. पण आतां कंपल्सरी स्कुलान आपयल्या कारणान सकाळीं उठोन बसीन वा स्वताचे गाडयेन ट्रॅव्हल करून स्कुलान येवचें पडलें. स्कुलान येवन तेंचे 1 पर्यंत तेंकां बसचें पडलें. थंयच्यान कितें शक्य आहा ते करताले. ऑफलायन ऑनलायन कशें शक्य आहा तें करताले. परत मागीर घरा कडेन वचपाची हें. तितून मागीर हेडमास्टर एसोसिएशनान तेंकां गव्हर्मेंटाक बरयलें, CMक बरयलें, एज्युकेशन डायरेक्टराक की हें वर्क फ्रॉम होम आमकां दिवचें म्हणून, हें करचें, स्कुलान हाडपाचें कंपल्शन घालचें न्हू आनी हेडमास्टराक रिस्पॉन्सिबल धरचो की हेडमास्टरान काम करून घेवचें म्हणून. जर खंयचेय टिचरीक घरा कडेन इन्फ्रास्ट्रक्चर ना, घरा कडेन नेटवर्क प्रॉब्लेम आहा आनी स्कुलान आहा जाल्यार तिका येवपाची हें दिवची. प्रॉब्लेम इतलो फेस जाता तेंकां की पयलें म्हटल्यार सकाळचें ट्रॅव्हल करचें पडल्या उपरांत सकाळची जी मॉर्निंग क्लास जाताली जेन्ना पेरंट्स घरा कडेन आसताले ती जावंक पावना. तितल्या टायमार टिचरी ट्रॅव्हलिंगाक उरता. तेजे उपरांत फूल डे काम केल्या उपरांत परत मागीर आनी एक्स्ट्रा तेंकां तेजेर एनर्जी घालची पडटा. तेंकां PPT करपाकूय तितलोच टायम आपले कंप्युटराचेर बी घालचो पडटालो. तेका प्रॉब्लेम जाता. दुसरे टिचरी खुबश्यो आसता, चडश्यो टिचरी लेडीज आसता आनी त्यो बशीन ट्रॅव्हल करता. बशीन ट्रॅव्हल केल्ल्यान तेंकां इन्फेक्शन जावपाचो चान्स आसता. ते इन्फेक्शनाक एक्सपोज जावपाचे चान्स आसता. म्हणून
खुबशे मोठ्या स्कुलांनी बी बशीन ट्रॅव्हल करता टिचरांक सेपरेट दवरले आनी स्वताची गाडी घेवन येता टिचरांक सेपरेट अशी सुद्दां अरेंजमेंट केली. पूण चुकून पसून एक टिचर पॉझिटिव्ह जावप म्हटल्यार आख्ख्या स्कुलाचे कारभाराचेर परिणाम जाता, तेजो प्रॉब्लेम जाता. म्हणून तेंच्यांनी हेडमास्टर असोसिएशनान सीएमाक 8 दीस पयलीं बरयलें, काय रिस्पॉन्स ना म्हणून काल तेंच्यांनी बरयलें. काल बरयतना तेंच्यांनी HRD मिनिस्ट्रीच्यो, गृह मंत्रालयाच्यो सगल्यो कॉपी तेंच्यांनी लावन तेंकां बरयले, पण अजून पर्यंत तेजेर काय रिस्पॉन्स येवना तेंकां. आनी टिचरांक अजून कंपल्सरी सकाळच्या स्कुलान येवचें पडटा, दिसभर रावन वयचें पडटा. थँक्स अ लॉट लौकीक. आमी परत येतात गरज पडटा तशी तुजी म्हऱ्यांक. विश्वनाथ नेने जॉइन जाला आमकां. 70रीचो इशू. विश्वनाथ कितें आहा, काल कितें जालें, कालचे उपरांत कितें जालें? सर, काल सगळ्यांक खबर आहा की शेळ मेळावले जंय IIT प्रोजेक्ट येवपाचो आहा थंय गांवच्या लोकांनी प्रेस कॉन्फरन्स दवरिल्ली. पूण ती प्रेस कॉन्फरन्स घेवच्या पयलींच वाळपयचे पुलीस जे आसा तेंच्यांनी ती प्रेस कॉन्फरन्स बंद केली आनी त्या 3 जाणांक जे आहा ते धरून वाळपय पुलीस स्टेशनार व्हेले. वाळपय पुलीस स्टेशनार तेंकां मायतोभर दवरले आनी मागीर परत आसले तशे हाडून गांवांत सोडले. सो हो काल प्रकार घडल्या उपरांत तेचेर खूब मागीर गोंयभर खूब बोवाळ जालो. जे पुलिसांनी ज्या तरेन एक्शन घेतली किंवा जशी थंय वागणूक तेंकां दिली तेंचेर खूब टिकाय जाली. तेचेर आयज ब्रेस्तारा फुडली घडामोड अश्यो घडल्या की काल जी प्रेस कॉन्फरन्स थंय बंद दवरिल्ली तेचो एक निशेध आनी त्या घडणुकेचो निशेध म्हणून गोंयच्या पत्रकारांची शिखर संघटना जी आसा गुज म्हणटा त्या गुज संघटनेन आयज पणजे त्या लोकांक तेंच्या ऑफिसान हाडून प्लॅटफॉर्म दिवन तेंकां आयज थंय पत्रकार परिशद घेवपाक लायली. आनी त्याच लोकांनी काल जेंकां धरलेले पुलिसांनी आनी व्हेल्ले आनी मागीर परत सोडलेले त्या लोकांनी आयज पणजे पत्रकार परिशद घेतली IITचेर. आनी IITचेर जेंच्यांनी पत्रकार परिशद घेतली तेतून तेंच्यांनी क्लियर केलें की जी जमीन आहा थंय त्या जमनीन लोकांच्यो काजी आसा, बाकीची उत्पन्नां जी आसा ती थंय फाटली कितलीशींच वर्सां पिळग्यो जाले लोक थंय घेता. तेका लागून तेंचो मेन तेका IITक विरोध आसा. आनी तेंच्यांनी ही गजाल सांगली की IIT प्रोजेक्ट जो आसा तेच्या बद्दल कांयच म्हायती जी आहा ती लोकांक थंय तशी दिल्ली ना. पंचायतीकूय कांयच म्हायती दिल्ली ना त्या प्रोजेक्टाचेर. आनी हे सगळें सांगतना त्या लोकांनी कांय डॉक्युमेंट जे आसात त्या जमनीचे, त्या जमनीन जंय IIT येता त्या जमनीन जे शेतां आहा, काजी आहा त्या संबंधी तेंच्यांनी सरकार दरबारान जे फॉर्मालिटी केल्ल्यो की ती जमीन तेंच्या नांवार जावनी कारण ते थंय उत्पन्न घेतात म्हणून. हे सगळे डॉक्युमेंट सुद्दां तेंच्यांनी वेगवेगळ्या डिपार्टमेंटांनी कशे गेल्या ते कशे कशे तेंच्यांनी फॉलोअप घेतलेले आसा तेंकां ती जमीन तेंच्या नांवार जावची म्हणून हे सगळे प्रेसा मुखार दवरले. आनी तेंच्यांनी लास्ट हे क्लियर केले की तेंकां IIT थंय नाका आनी ते IIT करूंक दिवचे ना आनी ते रस्त्यार सुद्दां देवपाची तेंची तयारी आसा म्हणून. आनी हेच्या वयल्यान एक गजाल क्लियर जाल्ली आसा की जी IITची जमीन आसा ती तशी क्लियर ना. भितर लोकांनी तेंचे मालकीचे दावे बी आसा ते केल्ले आसा. तेच्या उपरांत काल दुसरो एक खूब गोंयभर चर्चेचो विशय जाल्लो तो म्हणजे वाळपयचो PI जो आसा सागर एकसकार हांणी ज्या तरेन तेंकां घेवन गेलो ओडीत दखलीत घेवन गेलो तेचेर खूब टिका जाली. तेचेर एक अपडेट अशी आसा की त्या सगळ्या प्रकाराचेर गोंय पुलिसांच्या वतीन एसपीन कॅमेराचेर अशें कांय उलोवंक तेचेर कांय स्पश्टीकरण दिल्लें ना. बट तेंच्यांनी 3 लायनींचे एक एक्सप्लेनेशन अशें दिल्लें आसा. ते म्हणजे ते अशें म्हणटात की काल जें कितें जालें थंय कोणाक अरेस्ट जावंक ना, फक्त तेंकां धरले आनी हाडून परत सोडले आनी कोणाक अरेस्ट जावंक ना अशें म्हणटा ते. आनी तिसरी गजाल म्हणजे तेंकां खंय पयलीं सांगिल्लें की तुमकां कलेक्टरा कडल्यान परमिशन घेवचें पडटलें आनी कारण 144 सेक्शन जें आहा तें इम्पोज आहा. सो अशें हे सगळी घडणूक आयच्या दिसा जाल्ली आसा. आनी दुसरें ते म्हणटात लोक म्हणटात की तेंच्यांनी हें क्लियर केल्लें आसा की आमी कशेंच IIT जी आहा ती थंय करूंक दिवचे ना. सो असो आयच्या दिसा ह्यो सगळ्यो घडामोडी ज्यो आहा त्यो घडल्यो आसा. थँक्स अ लॉट नेने. हांव कल्पेशा म्हऱ्या वता. वील कवर दी IIT अपडेट एंड देन वी वील गो टू कोवीड अपडेट. आनी IITचो जो कालचो बोवाळ जाल्लो ताचे फाटल्यान 2 म्हत्वाचे मुद्दे आशिल्ले. पयलो मुद्दो, पुलिसांनी पत्रकार परिशद सुद्दां तांकां घेवपाक दिली ना. अरेस्ट केलें ना ही गजाल खरी, पूण तांकां पत्रकार परिशद घेवपाक दिली ना. आनी रजांव कितें दिलें तर सेक्शन 144चें. सो त्याच पुलीस स्टेशनाच्या हद्दींत कितली जमावबंदी तोडल्यात, कितली VIPनी VVIPनी फाटली 15 दिसां भितर ताजो जर हिशोब काडलो जाल्यार कोणाकूय प्रश्न पडटलो की ह्याच गांवांतले जे 4 जाण येवन जे सोशल डिस्टन्सिंग मेंटेन करून पत्रकार परिशद घेवपाक बशिल्ले तांनीच जमावबंदी मोडल्या अशें वाळपय पुलिसेक कित्याक दिसलें. आनी बाकीची खूब जाणांनी ज्यो पत्रकार परिशदो जाल्यो
फाटले 8-15 दिसां भितर तांची जमावबंदी मोडटना कशी दिसली ना. म्हाका दिसता हो एक म्हत्वाचो मुद्दो आशिल्लो. आनी दुसरो मुद्दो जो आशिल्लो तो म्हळ्यार हे गरीब गांवकरी तांकां उखलून व्हरपा फाटल्यान कोणाचो हात आसा. हें पुलिसेन आपल्या अकलेन केलां काय ही अक्कल कोण तरी दुसऱ्याची. म्हणजे हो दुसरो म्हत्वाचो मुद्दो आशिल्लो. हांव कल्पेशा म्हऱ्या वतां कारण आज ताजे उपरांत थंय खूब पत्रकार परिशदी जाल्यो आनी सगळे उघडपणान सांगून जाल्यो की आमी पत्रकार परिशद घेतात, कितें करता तें करचें म्हूण वाळपय पुलिसेन. कितें जालें काय कितें थंय तें जाणून घेवया कल्पेशा कडच्यान. कल्पेश, कितें घडलें आज आज त्या व्हेन्यूचेर कितें कितें घडलें, सत्तरीत कितें कितें घडलें आनी ताजे परिणाम कितें? येस सर, सांगपाचें म्हटल्यार जस्ट नाव आत्ताच हांव थंयच्यान आयला. आत्ता गोवा प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष आसा गिरीश चोडणकर, तेंच्यांनी थंयसर प्रेस कॉन्फरन्स केली. आणि सांगपाचें म्हटल्यार सर, आत्ता जे जशें विशनाथन ब्रीफ केलें की एसपीन तांकां सांगलें खंय की तुमच्या कडेन परमिशन नासली, डेप्युटी कलेक्टरा कडल्यान तुमी परमिशन घेवपा आसली. पण जेन्ना आमी तें प्रकरण जालें थंयसर आनी तेज्या उपरांत आमी जे लोकल जो शुभम म्हणून जो भुरगो आसा तेंच्या कडल्यान बायट जी घेतली तेन्ना तेणें आमकां सारकी क्लियरली मेन्शन केला की पीआय कडल्यान तांकां मेसेज गेल्ली की ओन्ली 4 पीपल कॅन हॅव प्रेस कॉन्फरन्स. त्या प्रमाणे तेंच्यांनी 4च जाणांची अरेंजमेंट केल्ली. मागीर 4 जाणांक तुमी सांगोन आसतना सांगोन पासून तुमी तांकां कशें उखल्ले तशें जाल्यार. तर हांव अशें म्हणटा की जर अरेस्ट करूंक ना म्हणटा पुलीस डिपार्टमेंट म्हणटा तेंच्यांनी अरेस्ट करूंक ना म्हणटा. अरेस्ट करूंक ना, तांकां तेंचो आवाज सरकारान पावपाचो आसलो. आतां म्हाका सांगा सर, इंडिया इज अ डेमोक्रेटीक कंट्री म्हणटात, पण जर कॉमन मनशाचो जर आवाजच तुम्ही बंद करता जाल्यार वॉट अबाउट द डेमोक्रेसी? हो क्वेश्चन एक सत्तरीन एक उत्पन्न जाता, नवो क्वेश्चन. आयज थंयसर ते 4 जाणांक सांगून पासून ते तुम्ही तांकां उखल्ले जाल्यार आयज गोवा प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे थंयसर सगळे जाण एक तेंचे ऑफिशियल्स आनी सगळे जाण येवन प्रेस कॉन्फरन्स घेतली, तांकां कितें उखलूंक ना? म्हणजे अशें आसा की पुलीस डिपार्टमेंट कितें कोणत्या सांगणे वयल्यान चलता काय तुमकां तुमचो कायदो ना? तेंच्यांनी इवन अशें म्हटलें की डोंट फॉलो द बीजेपी कोड्स, फॉलो द आयपीसी कोड्स अशें सांगलें. की हांगा स्पश्ट दिसून येता की ज्या जाग्यार पुलीस डिपार्टमेंट मो दिसता म्हणून तुमी खणटात, आयज तशें जाल्यार तुमी जे काँग्रेसचे आसले ऑफिशियल्स तांकां कितें उखलूंक ना तुमी? ना, एब्सोल्युटली करेक्ट. आय थिंक व्हेरी व्हेरी व्हॅलीड पॉयंट. हांगा मुद्दे तोच आसा की जेन्ना गरीब मनशाक त्रास करप, गांवांतल्या मनशाक त्रास करप, पण जेन्ना व्हडले व्हडले मनीस तुगेली मिटिंग घेतात, प्रेस कॉन्फरन्सी घेतात, तांकां कांय म्हणप ना. आमी आंदोलनाय जाल्ली पळयल्यात ह्या दिसांनी. फाटली 4-5 दिसां भितर आंदोलनाय जाल्ली पळयल्यात, पार्ट्योय जाल्ली पळयल्यात. ह्या आंदोलना भितरय सत्ताधारी पक्षाचे आमदार आशिल्ले, ह्या पार्ट्यां भितरय सत्ताधारी पक्षाचे आमदार आशिल्ले. ते बाबा जमावबंदी मोडटना तुमकां कशी दिसली ना? काय पुलिसेक फक्त गांवांतलेच गरीब लोक दिसतात आनी तांणी ते 4 जाण येवन बसतकीर तुमी 4 जाण आसात आनी तुमी जमावबंदी मोडली, हो कायदो तांकांच लागू जाता काय कितें? म्हाका दिसता हो ह्या सगळ्या जो आज आक्रोश चालू आसा, जो राग आयला लोकांक, ताजे फाटलें हें मुख्य कारण. येस कल्पेश. आणि एक सांगपाचो सर प्रश्न म्हटल्यार सर, तांच्याकडे तेंच्यांनी आयज आमकां डॉक्युमेंट्स दाखयले. त्यांच्याकडे 1972 चे डॉक्युमेंट्स आसा सर तेंच्याकडे, जे अल्वेरा जमीन आसा. पण सर फाटल्या फावटी जो एक बोवाळ जालो जमनीच्या बाबतीन आणि अल्वेरा सगळे कन्वर्जनाक घातला, जाल्यार सर ते तेंच्याकडे डॉक्युमेंट आसा 1972 पासूनचे डॉक्युमेंट आसा. आणि दुसरी गजाल सर, गांवचे गांवकार म्हणटात की IIT म्हणून कोणाक काय खबरच ना. चडशे जाणांक खबर आसा ती ITI येता म्हणून थंयसर. सो IIT हे आता जेन्ना बोवाळ जाला तेन्ना ना, एक म्हत्वाचो मुद्दो हा की IIT जाय काय नाका हो मुद्दो आज कुशीक उरला आणि तो एक स्वतंत्र विशय. पण ज्या मनशाक आपलें मत मांडपाक जाय ते मत मांडपाचो अधिकार सत्ताधाऱ्याकच आसा आनी सामान्य जनतेक ना, रुलिंगाकच आसा, कॉमन मॅनाक ना. हें खंयच्यान नवीन सुरू जालें आनी हें सुरू करतना तातूंत भितर गोंय पुलीस जी एक यंत्रणा स्वतंत्र आनी स्वायत्त आसपाक जाय, इंडिपेंडंट आनी ऑटोनॉमस आसपाक जाय, ती यंत्रणाय तुमी भरीक घाली काय कितें? म्हाका दिसता ह्या प्रश्नाक लागून अख्खें गोंय आज चवताळ्ळां. हांव थंयच्यान मुखार वतां. आमचे बरोबर विनायक आसा. विनायक, सांखळे एक मेजर हॉटस्पॉट म्हूण तयार जातालो. सांखळेची अपडेट कितें आसा आज ती सांग, थंयच्यान आमी वास्कोया. सर, सध्या हांव तुमकां 1-2 मिनटां दाखोवंक सोदता की हांगा दीस जाले वेपार संघटनेची मिटींग चालू आसा. की बाजारान खूब 5:30 आसली पूण ती खूब लेट चालू जाल्या. तितून काही आयज पॉयंट्स डिस्कस केले वतले. कोवीड आणि त्या उपरांत
त्याची जी डिटेल आहा तुमकां हांव सांगतात. बट सद्या सूर असो आसा सगळे व्यापारी संघटनेचो मिटींग सुरू जावचे पयलीं हांव उलयलो तेन्ना तेंचें अशें म्हणणें आसलें की शॉप्स इतली बंद जावची ना. आमी जाता इतले अवेरनेस करतले आनी जे कस्टमर्स आमचे कडेन येतात ते सोशल डिस्टन्सिंग पाळून आमी स्वता जे शॉप ओनर आसात ते सोशल डिस्टन्सिंग पाळटले, तांकां मास्क कंपल्सरी वापरा ही जागृताय करतले. जो कोण मास्क घालून येना ताका सामान मेळचें ना. सादारण अशा प्रकारचो सूर आसा. अजून डिसिजन जावपाचें उरल्या. दुसरी गजाल म्हणल्यार काल दिवचल म्युन्सिपाल्टीन मिटींग जाली. म्युन्सिपाल्टीन स्ट्रिक्टली सांगिल्लें आसा की बुधवारचो जो बाजाराचो दीस आसा बुधवारचो बाजाराचो दीस भरचो ना. जी शॉप आसा ती ओपन उरतली आनी हो डिसिजन काल म्युन्सिपाल्टीन घेतलो. सांखेचे म्हणचे तर सांखे आयज तरी काय व्हडले केसीस जावंक ना. काल जे स्वॅच सॅम्पल काडले तेचे रिजल्ट्स पेंडींग आसा आनी सेकंडली 7 जाण देसाय नगर हांगासरले 7 पेशंट्स रिकवर जाले. ही बरी गजाल सद्या सांखेसून आयिल्ली आसा. सद्या सांखे 56 एक्टीव केसीस सद्या आसा आनी दिवचलीन तरी आयज सद्या काही पेशंट मेळूंक ना आनी दुसरी अपडेट ना. दुसरी अपडेट म्हणल्यार पावस आयज दीसभर खूब पडला. दिवचली काही भागान उदक सांठयल्लें गेलें. मया काही भागान उदक वयर सरलें आनी ज्यो रिक्वायर्ड तशी परिस्थिती जी आसा दिवचले पावसाच्या बाबतींत ती अंडर कंट्रोल आसा सर. थँक्स अलॉट विनायक. हांव वास्को वतां. विक्रम, कित्याक वास्कोची अपडेट म्हाका दिसता सकाळींच तुवें न्यूज ब्रेक केली रिगार्डींग वन मोर डेथ. सो वॉट इज द सिच्युएशन, वॉट इज वातावरण कितें वास्को? सर सद्याक वास्को चवथी आयज कोविड रिलेटेड डेथ जाल्ली आसा. म्हणजे इट इज 9th इन द स्टेट अँड 4th इन द पोर्ट टावन. पयलीं खारेवाड्याचेर एकटे मनशाचें निधन जाल्लें. ताजे मागीर अनदर पर्सन हू वॉज फ्रॉम मांगूर बट लिव्हिंग इन खारेवाड्या ताजे एक मरण जालें. ताजे मागीर एक आमचो सिनियर मोस्ट कावन्सिलर आनी पास्कॉल डिसुजा हाजें मरण जालें. आनी आयज चवथी डेथ जी आसा ती वास्कोन आयज रिपोर्ट जाली. म्हणजे जालें कितें, तो मनीस जो आसा इज अ 50-year-old पर्सन आनी ही वॉज अ टॅक्सी ऑपरेटर. म्हणजे ताजे कडेन येलो ब्लॅक टॅक्सी आशिल्ली आनी ही वॉज ऑपरेटिंग फ्रॉम दी एअरपोर्ट. जवळपास एक 10-11 दीस जाले ताका जोर येतालो बट ही सीम टू निग्लेक्टेड. ताणें गुळयो घेवन तो आपल्या जिवाक म्हणजे थारावन तो ही वॉज ट्रायंग टू सी इफ इट इज अ नॉर्मल फिवर काय. म्हणजे 8 ते 10 दीस ताणें इग्नोर केलें. पूण जेन्ना रातीं ताका श्वास घेवपाक त्रास जालो तेन्ना सुमार एक 9 सुमार त्या मनशाक ताजे फॅमिलीन काडून चिखली सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान व्हेलो. सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान व्हरतकर ताका एज अ प्रिकॉशनरी मेजर तांच्यांनी एक बेश्टेची कोविड टेस्टिंग केली आनी सिन्स हीज हेल्थ वॉज वर्सनिंग तांच्यांनी ताका जीएमसी रिफर केलो. जीएमसी रिफर करतकर इट वॉज टू लेट आनी अरावंड 3 सुमार तो मनीस मेलो. पूण तो जेन्ना मनीस मेलो इट वॉज नॉट क्लियर की तो कोविडान मेला कसो मेला बिकॉज ही वॉज हॅविंग ब्रिदींग प्रॉब्लम, जोरूय आशिल्लो. सो जेन्ना बोवाळ पडलो की सकाळीं तो कोविडान मेला इट वॉज ओन्ली आफ्टर 10:30 म्हणजे मनीस मरतकर ताजी टेस्ट आयली आनी एट अबाउट 10:30-11 o'clock ताका रिजल्ट आयलो की दॅट ही वॉज पॉझिटिव्ह आनी ताका लागून इट बिकेम दी वास्कोज 4th डेथ दॅट इज म्हणजे रिपोर्टेड फ्रॉम द सिटी. आतां सद्याक कितें जालां आसा, तो मनीस जो आशिल्लो ही वॉज अ व्हेरी नायस पर्सन. म्हणजे तो 23-24 वर्सांच्यान ताणें एअरपोर्टाची थंय टॅक्सी युनियनाची जे युनायटेड टॅक्सीमॅन असोसिएशन आसा ताजो मेंबर आशिल्लो. ही वॉज ऑल्सो व्हेरी रिलिजियस आनी तो एक 2 मस्जिदाची कमिटीनूय आशिल्लो. सो ही वॉज नोन टू बी अ नायस मॅन बट ओन्ली प्रॉब्लम वॉज दॅट ही इग्नोर्ड. आनी जेन्ना ताजें मरण आयलें द फॅमिली वॉज इन अ शॉक. म्हणजे तांकां इनिशियल तांच्यांनी सांगूंक ना. पूण ताजें आयज मरणूय आयजूच जालें. म्हणजे ताका एट अरावंड 5 o'clock तांच्यांनी बॉडी हाडून कब्रस्तानान 4 लोकांनी मेळून ताजें जे बरियल बी आसा तें सगळें केल्लें आसा. दीस इज द अपडेट अबाउट दी डेथ. सेकंड म्हणटा ती सर वास्कोन सद्याक देर हॅज बीन रायझींग केसीस ऑल ओव्हर. पूण लोक अजुनूय आर व्हेरी केअरलेस आनी केअरफ्री. म्हणजे जायत्या जाग्यार तूं वता तेन्ना थोडे लोक मास्क घालना, थोडे आर व्हेरी केअरफ्री. कोण म्हणजे दे आर नॉट दॅट पॅनिक इज स्टील नॉट देर. एवरी डे वी आर सीइंग द केसीस आर रायझींग. म्हणजे इन एरियाज लायक खारेवाडा ऑर न्यू वाडेम ऑर मांगूर जावं आतां सड्यार. सो आतां सद्याक सर अशें आमकां आयकूंक येता की थोडे बॅरिकेडींग हांगा बायणाच्या आनीक वाठारान केल्लें आसा. सो दे आर ट्रायंग टू कंट्रोल दॅट एरिया आनी ते कंटेनमेंट झोन ते करूंक सोदता. म्हणजे बायणान भितरूच 2 कंटेनमेंट झोन जातले इफ इट इज एक्टिवेटेड. म्हणजे सद्याक तरी वास्कोन मांगूर आसा, सडा आसा, बायणा आसा आनी हो जो तुकडो जरी तांच्यांनी बॅरिकेड करून कंटेनमेंट मायक्रो कंटेनमेंट झोन करीत दॅट वील बी द 4th कंटेनमेंट झोन. अशी न्यूज आयकूंक येता की खाऱ्यावाड्याचेर सुद्दां केसो वाडल्या. सो थंय एक कंटेनमेंट झोन करपाचो प्लॅनिंग सद्याक ते तांचो चालू आसा.
पूण अजुनूय सद्याक फक्त बायणां हे जाग्याचे थोडे जाग्यार तांच्यांनी बॅरिकेड घालून आयज पुलीस बी आमकां दिश्टी पडले. आनी एक गजाल म्हणटा ती जी जुवारी नगरचे जे वॉच टावर आसा म्हणजे तांच्यांनी जे पॅन्डल घातल्या थंयसर काल एक आदलो पंच जो आशिल्लो वेलसांवचो ही वॉज पासिंग बाय दॅट एरिया आनी ताणें रियलायज केलें की जो वारो येतालो वाऱ्यान सर तेजे वयले जे पत्रे आसा ते मातशे इट वॉज म्हणजे उडून गेले ताका लागून मागीर तो रावलो आनी ताणें सर आयज कितें केलां ताणें एक आपलो एक स्वेच्छेन ताणें ते अख्खे पॅन्डलाचे जे बांबू आसा म्हणजे ताजें म्हणणें आसा कितें पुलीस जे आसा 24 तास आमचे खातीर थंय रावता आतां ते जे वॉच टावर पॅन्डल घातल्या सायडीन सगळी व्हडली व्हडली झाडां म्हणजे लॉट ऑफ बुशीज एंड ऑल दॅट सो ताणें आयज आपले मनीस घालून पुलिसांची ती जी सायडीची एरिया जी आसा पॅन्डलाची सगळी क्लीन करून काडली. तांचे जे बांबू आसा तांचे ते आपले लेबर घालून तांचे घट करून तांकां उदक बिस्कीट बी दिलें आनी आपले कार्डूय दिलें आनी तांकां सांगलें की तुमकां केन्नाय जरी कसली गरज पडत बिकॉज यू आर सर्विंग द पीपल ऑफ गोवा सो वी शूड डू समथींग फॉर यू. ताका लागून तांच्यांनी तांकां काल उदक बिस्कीट ग्लावज मास्क सॅनिटायझर बी अशें दिलें. सो देर आर टू सायड्स ऑफ इट म्हणजे लोक आतां सद्याक तरी पीपल लायक पुलीस डॉक्टर हांकां सगळ्यांक व्यवस्था करता खावपा पिवपाचे कितें अरेंजमेंट्स करता and they're looking upon them as COVID warriors. So this is the situation. One side we are seeing rising cases in Vasco. Out of 9, we have got 4 deaths. So almost like 50%. So this is a very scary situation. At the same time, people are also trying to be safe. पण थोड्या जाग्याचे sir, it is looking as if people are not bothered at all. So असे सध्या वास्कोन चालू. या थँक्स अ लॉट. विक्रमा मडगांव वता सावयो आसा आमचे बरोबर. सावयो कितें मडगांवची साश्टीची अपडेट? जसे विक्रमान सांगला मडगाव सालसेरीन पासून केसीस खूप वाडटात. आयज आमच्यान हे करपाक की कुंकोळी ऑलरेडी 14 केसीस मेळ्ळ्या ते आनी टेस्ट करून रिपोर्ट मेळपाचे आहा. तर तशेंच एक हे जाता आमचे रस्ते लोटले हांगासर आयज 26 केसीस मेळ्ळ्यो. तर कुंकोळी एंड दिस आमचे रस्ते लोटले have some connection with industrial estates in their area, sir. Konkoli has with Konkoli industrial estate, and here it is with Verna industrial estate. So when there are a lot of people working in this estate, there is a fear that more cases will come up. The question, sir, आता बेनावली जावं आमचे शेरावली असे बारीक बारीक जायते कडेन केसीस मेळटात आनी देर इज चान्सीस सर न्हू की फुडें हे वाडपा केसीस वाडटल्यो अश्यो. तर कितें जालां आतां रिटेल मार्केट आसा HGPDचे तेणी हाफ डे ओपन हाफ डे बंद म्हणून अशें डिसिजन घेतलां. देर वील कंटिन्यू फॉर अनदर 1 वीक. तर आयज कितें जालां आज HGPDन होलसेल फीश मार्केट ओपन करपाक डिसिजन घेतला आनी होलसेल फीश मार्केट कितें जाता सर जे नुस्तें व्हरपी लोक येतात न्हू जे गांव गांवांनी विकतात ते सर न्हू दे आर नॉट फॉलोइंग प्रॉपर सोशल डिस्टन्स मास्क घालतात ते पूण ते कितें करतात राश कोताय लूट कोताय आनी नुस्तें घेवन वयताय. जेन्ना असलो हे केसीस वाडटा जरी तर फाल्यां असलो एक मनीस समज होलसेल फीश मार्केटान येयलो जाल्यार हेजेर गव्हर्नमेंट कितें एक्शन घेतलो कितें हाव गव्हर्नमेंट वील सी दॅट देर इज नो मोर वायड स्प्रेड ऑफ दॅट इज इम्पॉर्टंट सर. तर काल आनी एक इश्यू जालो जे पुलीस आनी हे लोक आमचे फातोड्डा हांगासर आहा तांकां सर 24 hours उदक ना जालें. देर वॉज लॉट ऑफ लोकांनी तांकां पिवपाचें होतें पूण तांकां सर यूज करपाक उदक जाल्लें. मागीर जे कोण पुलिसांचे बरे देखणार आसले तेणी ते फातोड्डाचो जो एसएजीचो प्लंबर आहा तेका घेवन सर न्हू तेणी ती पायपलायन रिपेर केली. जो पट फॉल्ट आसलो तो काडलो आनी रातची तांकां रातचे 1 वरांचेर सर तांकां उदक मेळ्ळें. सो ते पुलीस एज वेल एज दोज पीपल दे वर हॅपी. पूण ते कितें ते एसएजीचे मनीस आहा ते आमकां सांगपाक लागले कितें हे म्हणटा ते आमकां पयलीं खबर ना की बाबा हे इट वील बी लायक दीस लायक कोवीड सेंटर जातलो कितें दॅट वॉज अ टेम्पररी थिंग दॅट दे हॅड डन. So, but now there is continuous water flow for that COVID center, sir. Yeah, thanks a lot, Savio. विश्वनाथ आमचे बरोबर परत नेने कितें आशिल्ली अपडेट 70चे बाबतीत वॉट इज द अपडेट एंड देन वी विल मूव अहेड गो बॅक टू कोविड. सर आनी एक अपडेट आशिल्ली की जशे आयज काँग्रेसीचे जे लिडर आसा तेंच्यांनी जशी वचून शेळ मेळवली थंय प्रेस कॉन्फरन्स घेतली तशे आपाचे सुद्धा जे फुडारी आहा ते सुद्धा थंय गेल्ले आणि तेंच्यांनी थंय प्रेस कॉन्फरन्स घेतली आणि तेंच्यांनी सांगला की ज्या तरेन हांगासर दादागिरी आणि जी सगळी बळजबरी आणि सगळे बळ वापरून हांगासर तो प्रोजेक्ट जो लादपाचो प्रयत्न चल्ला तेका तेंचो जो आसा तो अपोज आसतलो आणि ते बीन लोकां वांगडा आसतले अशें तेंच्यांनी सांगला. सो काँग्रेस आसत किंवा आप आसत ह्या दोन्ही पक्षाच्या वांगड्यांनी फुडाऱ्यांनी थंय वचून त्या सुवातेर वचून आपलो विरोध जो आसा तो त्या प्रकल्पाक दर्शयला. थँक्स अ लॉट नेने फॉर दीस अपडेट.
हांव थंयच्यान वता फोंड्या विवेक प्रभू आसा आमचे बरोबर. विवेक, कितें आहा आयची अपडेट फोंडेची? इज द पिक्चर लुकींग एनकरेजींग काय तशेंच आसा? ना, सध्या तरी म्हाका दिसता मातशे थंड स्थितीन आसा सध्या. केसीस तितल्योश्यो वाडिल्ल्यो ना, पण ढवळे आमी बोरये वयता थंय ढवळे म्हणून गांव लागता, थंय एक केस वाडल्या. दुसरें म्हणल्यार सावयन आतांच सांगलें हेंचे पळय पोलिसांक काल 24 तास उदक मेळनासलें. आमी म्हाका दिसता फाटल्या डिबेटीकूय आमी डिस्कस केल्लें की हेचे पयलीं तांकां जेवणाचोय प्रॉब्लम जाल्लो. सो तेन्नाय आमी म्हाका दिसता डिबेटीक हे डिस्कस केल्या उपरांत तांकां जेवण रोखडेंच दुसरे दिसा तांकां टायमार जेवण मेळपाक लागलें. प्रत्येक गजाल आमी जी हांगा डिस्कस करता ती फ्रुटफूल जाता आनी लोक ताका लागून म्हाका दिसता आमकां सांगतात की हो विशय मांड. फ्रुटफूल जाता ही एक गजाल जाली. आमकां हांगा डिस्कस सुद्दां करची पडपा जायना असली गजाली, उदक, जेवण. म्हाका दिसता ह्यो गजाली जर आमकां डिस्कस करची पडल्यो देन अवर सिस्टम इज फेलिंग समवेर. हय, पण तरी आसतना आमी शोकांतिका करची पडटा प्रमोद आमकां डिस्कस, कित्याक तांकां तर ते फॅसिलिटीज पावपाक जाय आनी ते भितर आशिल्ल्या कारणान ते क्वॉरंटायन आसल्या कारणान ते काय कोणाक सांगूंक पावना. बरोबर, आय एग्री. तिसरी गजाल म्हणटा हांव म्हणटा आतां सध्या आमचे मोठो हे जालो की पोलीस आमचे जेन्ना सगळे पॉझिटिव्ह जाले, आयज खंयच रस्त्यार पोलीस दिश्टी पडना आनी ताका लागून मास्क घालप कमी जाल्लें आसा, हेल्मेट घालून लोक भोंवना. सो तो एक म्हाका दिसता पुलिसांक त्या भंयान लोक मास्क घालतले काय कितें, पण आपली सेफ्टी लोक केन्ना समजतले हो आय थिंक हो सगळ्यांत व्हडलो प्रश्न की कितें कशें करून लोकांची तकले भितर घालप. हो सगळ्यांकच प्रश्न पडला. हांव म्हापशां वता, श्याम सुंदर फडते आसा म्हजे बरोबर. श्याम, कितें आसा म्हापशेची अपडेट? प्रमोद, दोन गोष्टी आसात. एक कोविडाच्या हेतून गेले जाल्यार बार्देस तालुक्यान केसी वाडत आसा. म्हापसा जाले, कोलवाळ जाली, जेलीन जाली, खोर्ले जाले, गंगानगर जाले, मागीर काणका जाले, त्याच प्रमाणे मागीर कांदोळे जाले, नेरूल जाले, पर्वरी जाले, अशे केसी वाडत आसा. आयज कोलवाळे जेलींचे 164 जाणांची टेस्ट जाली, त्याचो रिपोर्ट येवंक ना. ते जेल स्टाफा बरोबर कांय प्रिजन आहा तेंची बीन टेस्ट जाल्या. दुसरे खोर्ले तो पेपर विकपी मेळलो, तेची बायल आनी तेचो चेडो हे दोग जाण पॉझिटिव्ह मेळ्ळे. ते काणक्या काल 2 पॉझिटिव्ह मेळ्ळे. थंयसर आयज चडशा वाड्या वयल्या चडशा जाणांनी आपले टेस्ट करून घेतले. रिजल्ट फाल्यां येतलो. सध्या कोविडाक लागून सगळे कडेन भंय असो जाल्लो आहा आनी लोक एकामेकाच्या संशयान अशे पळयल्ले दिसता. एब्सोल्युटली. दुसरो एक हे आसा तो लास्ट इयर फ्लडिंग जाल्ले, तिलारीचे उदक सोडलेले आनी शापोरा न्हंयेक जे फ्लडिंग जाल्ले आनी लोकांक तेन्ना झप करून उदक सोडलें आनी भंय जाल्लो आनी सगळ्यांच्या लोकांनी घरांचे खूब लुकसाण जाल्लें. घरांनी उदक गेल्लें. ते आयज तशेंच तिलारी इरिगेशनाचे एक्झिक्युटीव इंजिनियर आहा तेणे नोटीस काडली की अलर्ट रावत म्हणून, उदक चड जाला तिलारीच्या डॅमान आनी ते उदक सोडटले म्हणून. आनी त्या प्रमाणे आमी थोडे शापोरा न्हंयचे कुशींचे घरां आहा, गांव आसा इफेक्ट जाल्लो लास्ट इयर, तांकां मेळ्ळे. तेंचें अशें म्हणणें आहा की तुमी उदक सोडटाल्यात पळय ते पयलीं कितें तरी करून आमकां सांगात, कित्याक ते पर्यंत आमी अलर्ट रावतले. आनी दुसरें लास्ट इयर जशें रातचे सोडले तशें रातचे सोडूं नाका, तुमी दिसाचे सोडा. मागीर आमी वचून मेळ्ळे तेन्ना तेणें अशें म्हटलां की भिवपाची कांयच गरज ना. जे जुनान आनी जुलयान जी दारां पावस आसता तेन्ना दारां ती ओपनूच आसतात, तेन्ना ते लेवली प्रमाणेच आमी उदक सोडटा. लोकांनी तशी भिवपाची कांय गरज ना. ही अपडेट आसा. थँक्स अलॉट पडटे. म्हजो वेळ सारको सोंपला. हांव इतल्याचेर थांबतां. जशें घडटा त्यो घडामोडी आमी तुमचे म्हऱ्या हाडत रावतले. थँक्स फॉर वॉचिंग दीस ब्रॉडकास्ट. पळयत रावात प्रुडंट. नमस्कार.